day one there is nothing, there is no administration to be seen anywhere. By evening on day one it becomes a major issue. It becomes complete chaos. पयली साकत ते डेल्फिनो ते GMC मेरेन स्टार्ट जाल्लें. Next day it escalates. Then you start experimenting when the traffic movement is on, which is unthinkable. ना हेचो इम्पॅक्ट तुका सांगता प्रमोद, हेचो इम्पॅक्ट न्हू म्हणजे सरकारान तर विचार करूंकूच नासतले ह्या गजालीचेर. पळय पणजेन सगळी मेजर ऑफिसीस आसात, स्टाफ सुटलो काय ना तो बशीन वयता ताका इंटरचेंज तेच्यो गाडयो असतात. तो म्हापसा वयता, म्हापसासून तो दुसरी बस धरता, एकटो कोण मडगांव वयता, मडगांवसून अशें प्रत्येकाचें एक प्लॅनिंग टायमिंगाचेर प्रत्येकाचें एक प्लॅनिंग ठरलेलें आहा. ह्या सगळ्या हेतून आयज अशी परिस्थिती जाल्या एडमिनिस्ट्रेशनाची. हांव तुका 100% गॅरंटी सांगता, तूं खंयच्याय गव्हर्मेंट ऑफिसांनी चल, स्टाफ बाबा टायमार येतात काय ना आनी स्टाफ केन्ना वयता. आयज स्टाफ आपले सगळे ट्रॅफिक जाम जातलो म्हणून 4ांकूच भायर सरता आनी स्टाफ वयता. ह्या गजाली ट्रॅफिक कंजेशनाचे डायरेक्ट परिणाम आमच्या एडमिनिस्ट्रेशनाचेर जाला. टोटल एडमिनिस्ट्रेशन हॅज बीन कोलॅप्स बिकॉज ऑफ दीस स्मार्ट सिटी वर्क अँड दीस ट्रॅफिक जॅम प्रॉब्लेम्स. अशी परिस्थिती जाल्या. ट्रॅफिक पुलीस जर तितून लक्ष घालतलो, ट्रॅफिक पुलिसाच्या अशें लक्षात येयला की ही सगळी कामां करपाच्या बाबतीन आमकां कसल्याच पद्दतीन कॉन्फिडन्सान घेवंक ना आनी आमी तेचेर आतां रिझॉल्युशन तेचेर तोडगो काडूं शकना. त्यामुळे ते थंय वचपूच ना, ते वचत ना. कारण ट्रॅफिक पुलीस वचत जाल्यार लोक गाळी धांवतात तांकां. तुका जर कॉन्फिडन्सानूच घेवंक ना, तांकां प्लॅनिंग हेतून जर कॉन्फिडन्सानूच घेवंक ना, वाय दे वील कम देर अँड ट्राय टू सॉल्व द प्रॉब्लेम. तूं लास्ट टायमार तांकां व्हरतलो आनी आतां मातशें ट्रॅफिक तुमी मेकळे करा म्हणटलो, तशें जावं शकना. तें लोक सामको पिसरलो. लोक अशो गाळी धांवतात पुलिसांक आनी ट्रॅफीक पुलिसांक की तांकां सुद्दां लज दिसता. ते म्हणटा करप कितें आमी. चूक आसना, पण लोकांक दोळे मुखार एक रिप्रेझेंटेटिव्ह एडमिनिस्ट्रेशनाचो पूण तो ट्रॅफिक पुलीस मेळटा. तूं सांगता तें बरोबर की इनसेन्सिटिव्हिटी कितें तरी मर्यादा आसा काय ना. इनसेन्सिटिव्हिटी दुसरी म्हळ्यार बेजीक प्लॅनिंग. आय एम किशोर ऑन अ व्हेरी जॉयल मेड अ व्हेरी नायस पॉयंट की जुवारीच्या बाबतीत अशें आशिल्लें की तुका पर्यायच ना. एक तो बाबडो ब्रिज आसा आनी ताजेर 2 लेनी आहात आनी अख्खे ट्रॅफिक त्या 2 लेनींचे वेल्यान ब्रिजाचें काम. हांगा तुजे कडेन 2 ब्रिज आहात, दोन्ही ब्रिजाचे 2-2 लेन्स आसात, पूण अशे तरेन मॅनेज केला की तुका प्लॅनिंगच दिसना रस्त्याचेर, कोण वालीत ना कसो. सो जॉयल हे सगळे जे येदे व्हडले डिसिजन आसा, डू यू थिंक इट वॉज टेकन विदाउट एनी कॉन्क्रीट प्लॅनिंग ऑफ हाव आर यू गोइंग टू मॅनेज थिंग्स ऑन ग्राउंड? सी बेजिकली म्हाका दिसता आतां पळयल्यार सगळे की हे जो सगळे ऑथॉरिटीज आसा, एजन्सीज आसा, तो एक बसून ते ब्रेन स्टॉर्मिंग करूंक जाय आशिल्लें, प्लॅनिंग करूंकूच जाय आशिल्लें, जावंकूच ना. हे म्हाका दिसता जनरली कशें आसता, फॉर ओनली वन रिजन, सॉरी टू इंटरप्ट, की जनरली मिटींग घेतात, मागीर आमकां खबर आसता की अमकी इशूची मिटींग जाली, मागीर गव्हर्मेंट तुका सांगता दीस इज द ऑल्टरनेट प्लॅन, दीस इज हाव द ट्रॅफिक मुवमेंट वील फ्लो. कार्निवलाक सुद्दां सांगतात दीस इज हाव द ट्रॅफिक मुवमेंट. येदो व्हडलो अटल सेतू बंद केलो, आमकां ती कलेक्टराची जर ऑर्डर सोडली, म्हाका दिसता आमकां कोणाकच कांयच आयलें ना. कांयच ना. आतां दिसता अशें कितें किशोर की आमी एक वी आर इन अ हरी बिकॉज ऑफ G20. म्हाका दिसता कित्याक आतां गव्हर्मेंटाक कळून येयलां की आमी तो ती डेडलायन मेळटली एप्रील 17. देन आमकां एक अशे प्रमाणान काम करचें पडटलें की तें आनी पळोवपाचेंच ना, तुजें आनी म्हजें पळोवपाचेंच ना. बुलडोज कांयच नाका आमकां. यू कंप्लीट द वर्क. तशें म्हाका दिसता चल्लां की नाल्यार अदरवायज तूं कितें कर, एक लायन करतलो, मागीर दुसरी करतलो, मागीर आनी खंय करतलो. तें करल्यार मरे हेंची ती 17 म्हळ्यार अर्दे दिवन काम जावचें ना. सो अशें चिंतलां तेणें की आतां आमी फॉरगेट डॅट, हांकां मातशें थोडे दीस त्रास पडटा जाल्यार पडून दी, आमी करता तशें करुया आनी या म्हणून करून तशें चल्लां. आनी ताका आनी ओनली ट्रेजिक पार्ट ऑफ दिस एक्सप्लेनेशन जॉयल इज दॅट why are you doing this? You are doing this because you messed up the first time. Same with smart city. You are doing this now because you messed up all along. आणि जो टायम आशिल्लो त्या टायमार तुमी कामां केली नात. आतां अशी न्ही की एप्रिलाक G20 जाता हें आमकां पयरूच कळ्ळें, पूण अटल सेतूचो प्रॉब्लेम आमकां केन्ना सावन खबर आहा. जशें तुमी सांगलें ते IIT काडून अभ्यास करपाक लागलो, हांगा आनी अभ्यास केलो आमच्या लोकांनी, बट केन्ना हाताक घेतले जेन्ना सामकी ताण लागता पळय तेन्ना आमी बांय खणूपा लागतात. असली आमची परिस्थिती जाल्या. पूण आमची सिस्टमूच तसो आसा प्रमोद न्हू. कितें जाता आमचें तें टेंडरींग जाता आनी मागीर खूब खूब गजाली जाता, मागीर टेंडर. आय थिंक विथ अटल सेतू इट इज स्टील अंडर द क्लॉज ऑफ वॉरंटी. येस करेक्ट. सो नो वी थिंक
वी थिंक थिंगाय टायम वयतलो आमकां दिसता की इट इज स्टील अंडर गॅरंटीच्या पिरियडान आसा म्हणून आता प्रत्यक्षात मागीर काम इतल्याच हय काम जाल्या उपरांत कळटलें तेचेर खर्च कोण करता आणि खंयचो कितलो पयसो घालता वयता. टोटल तें आतां म्हाका कित्याक कळपाना. दिसता कारण एक अटल सेतूचो तो आर्म आसा जो येवन पणजे देंवता तो अजून ऑपरेशनल जालो ना ताजें काम अजून चालू आसा सो इफ यू सी दॅट की इतली तरी मानून चलपा जाता की ब्रिजाचें काम अजून चालू आसा पण आमी आतां प्रमोदान म्हणलें तशें आमी आतां लास्ट मिनट कशें इफ वी रेज दीस क्वेश्चन अगेन वील गेट अ रिप्लाय सेंग दॅट हें आमी तीन म्हयन्याचे पयलीं कमेंट्स केल्लें आतां तें जाग्यार पडलां आनी आतां तें चालू जालां अशें म्हणून